हांवें हाजे पयलीं लोकशाय ह्या नांवाच्या एपिसोडांत म्हणिल्लें की जंय 2 वा 3च पक्ष आसतात थंय लोकशाय बरी चलता आनी अमेरिका, युनायटेड किंगडम हांच्यो देखी दिल्ल्यो. आनी थंय जें सरकार वेंचून येता तें चडशें भोवसंख्य लोकांचें आसता आंकड्याचे नदरेन. पूण जेन्ना खूब पक्ष आनी खूब अपक्ष उमेदवार उबे रावतात तेन्ना सरकार पक्षाचे विरुद्ध आसात ती मतां वांटून वतात आनी ताजो फायदो सरकार पक्षाक मेळटा. तेंच हांगा घडलां. कांय जाण अदमास करताले की हे खेपे भारतीय जनता पार्टीच्या जाग्यांची संख्या आंकडो 13 मेल्यान सकयल येतलो म्हणून. म्हाका तें खरें दिसता. 13 मेल्यान तो आंकडो 10-11 इतल्याचेर येवपाचो. पूण उरिल्ले जे 10 जागे आसात ते भारतीय जनता पार्टीन जोडूंक नात. आपले कर्तृत्वान ते जोडूंक नात. ते विरोधी पक्षांनी तांकां दान केल्यात म्हणून 13चे 20 पावल्यात.